यद्यूतेन निकुञ्जयोनो अच्युत्कयो केलिविलाससिद्धि तत्सौभगं केन निरुच्यतां वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् रासाभिलाषो वसतिश्च वृन्दा वने त्वदीशाङ्घ्रि सरोजसेवा लभ्या च पुंसां कृपया तवैव वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणहारवृन्दं वृन्दे नमस्ते चरणहारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणहारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणहारविन्दम् त्वं कीर्त्यसे सात्वततन्त्रविद्भिर्लीलाभिधाना किल कृष्ण शक्ति तवैव मूर्तिस्तुलसीन्द्रलोकाय वृन्दे नमस्ते चरणहारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणहारविन्दम् भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामाधितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् माताजी म्यूट असति वृन्दाष्टं या शृणुयात् पठेद्वा वृन्दावनाधीशपदाब्जभृङ्गा सप्राप्य वृन्दावननित्यं वासं तत्प्रेम सेवां लभते कृतार्थः तत्प्रेम सेवां लभते कृतार्थः तत्प्रेम सेवां लभते कृतार्थः वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आता आमका हिज ग्रेस किरण कृष्ण पडियार प्रभु दुगुनु भजन ऐक्या ओवर टू यू किरण कृष्ण पडियार प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु साउंड ऑडिबल है? वही ऑडिबल क्लियर है प्रभु। स्टार्ट करो। मके एक कोयता प्रभु जी। हेलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी म्यूट केलं ना आता करेक्ट असतं। ओके प्रभु ऑडिबल ना प्रभु जी? ओके। जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम
Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत भक्ति वेदांत स्वामी श्रील रूपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्णा प्रभू जी भारी लायकन तुम्ही भजन हरे कृष्ण कीर्तन मला आमकां आनी क्या म्हण जाता तुमगेन कीर्तन आतां आमी श्रावण महिने बगे आयकूच बगे का हर वेळेस गायत्री माता जी का नहीं का सुषमा माता जी का स्वागत करूया गायत्री माता जी सुषमा माता जी तुम्ही ऑनलाइन असायच वही प्रभु ओके माता जी हरे कृष्ण गायत्री अक्का हरे कृष्ण सुषमा कशी आहेस तू मस्तीच जाल म्हण फोन केलेला तुका वही अक्का मस्त आराम असतो तुम्ही बरं कशी असते आम्ही पुरा सौख्य मागीर कसं जात असते मुझे और लॉकडाउन चलतस उपास हमका वापस इंडिया वच्चा जाय ना है पटी चूड़ी पूजो उपास अम्मी ची अंगाच करता वही आवई तशी बेजारा रशिली बट तू गोतस की कोंकण भगवतपुरान टीमातानी वर्चुअल चुडी पूज करतस यापंता मिगेल अम्माक आणि मिगेल नाम पुरा रिजिस्टर केला आम्ही टूच होस्ट करून पूज करया म्हणू हो कसं ना का मग त्याची कसं इन्फॉर्मेशन गोत ना राब भारत याकच पळय दुबई तुल्यान ती ताची कोऑर्डिनेटर हांव ती काय फोन करता राब ग्रुप कॉला घालता हा लागतोच फोन हा हरे कृष्णा भरतका कशी आस हरे कृष्ण भारती अक्का ऐक ना तुगेला म्यूटवर दिसता तू हरे कृष्णा गायत्री सुषमा कशी आसा तुम्ही आम्ही आराम असते का तुम्ही कशी असायची
आम्ही आरामच आची. बरं तेका हांव ते चुडी पुजेच होस्ट केला पळय, होस्ट करूक रिजिस्ट्रेशन केला त्याच्या हांव सुषमाला सांगता आशिल्ली. आमकां ಸ್ವಲ್ಪ डाउट्स आसा, तू क्लियर करता की? वय हांव वय सिंगापूर आसचे, अक्कान इंडोनेशिया आसचे, आमी भायर आसाची. हे कोरोना निमती आमकां इंडिया वच्चे जायना. सो आमी कशी खंयचे रितीन आमी होड्डांक गेले आशीर्वाद घेवेत हे रितीन कोण एक्सप्लेन करता आमकां? वय ऍक्च्युअली भागवत पुराण कोंकणी टीमान आमकां एक लायक एक सदवकाश दिलेले आसा. आमी सकड आमगेले आमी होस्ट कोर चुडी आमगेले रिलेटिव्सांक फ्रेंड्साक पुरा आमी लिंक पेटोवन इन्वाइट कोरयत. तांणी तुमगेले चुडी पुजे अटेंड जावेत. तुम्ही तांकां वर्च्युअली मेळ्ळेत. कितली लायक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिला पळय आमकां. ताजे आमी पुरो जणांनी हे अवकाश सदुपयोग करून घेवका म्हणून तुम्ही पुरो जण तुमगेले होस्ट करूक आणि काय ना जाल्यार तुम्ही चुडी पुजे अटेंड कोरयत. होस्ट करू साथ दिना जाल्यार अटेंड करायची, तुमगेले फ्रेंड्स आपलं इन्वाइट करायची. कसले एक लायक आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळेलें आसा. नाही अक्का म्हाका कितें क्वेश्चन्स आसा निमगूचवा. वय वय निमगे कसन तुमगेले आता मी भायर आता सिंगापुरांत म्हाका पुरा आता म्हाका मेळ्ळेले फुलांनी दिरबांकुरान हांव करचें एक 4 की मेळटा फूल आनी पुराय. बट आता आमकां पूजा करूंक मस्त पुरो जायना, आता आमकां मेळना नवे. सो कशी करचें होस्ट म्हणल्यार ताका अशी अशी हे पुरो आसका ते पुरो आसका म्हण आस की? तशी कसं नाही ना. तुमगेल प्लेस सांगतो लायक सिंगापूर आशिल्ल्या तुमकां इंडोनेशियाक ऑस्ट्रेलिया अशी विंगड विंगड कडेन ईस्ट फार ईस्ट आशिल्ल्यांक आमकां हांगा युएन आशिल्ल्यांक इंडियान तांगेले अवेलेबिलिटी विंगड विंगड आसता. आता तुमकां कसन मेळटा त्या फूल ओटू दवरून एक वायान जो सुतान गांठी घालून एक चुडी करायची. तशी इंडिया आशिल्ल्यांक तांकां पावसाळी जाय नमने फूल मेळटा. अनवाळी आरती मजरा नांकुट हें पुरे मेळटा तांकां. तांणी ते कसं मेळटा ते पुरे तांणी यूज कोरयत. चंदी चुडी कोरयत तांणी ते पुरे मालगडे नमगेले कोरना इल क्रम मस्त पुरा नमन्याचे वेरायटीज फूल घालचे. रत्नगंधी दासवाळ हे ते मागीर पुरे नमने हर्ब्स ताका पुरे एक आयुर्वेदिक मेडिसिनल व्हॅल्यू आसता ताका. ताजे खातीर मालगड्यान ते कोरना इला. ताका सायंटिफिक रिजन ताजे बिहायंड आसतले. तशें देखून ते क्रम चोलना इला. जाल्यार आमकां ते पुरो अवेलेबिलिटी ना जाल्यार आमकां कसं मेळटा ताजीन आमी देवाक एक भक्तीन प्रितीन आमी एक आराधन केला जाल्यार चुडी पुजे नेवणारी आमी तुळसी आराधन करचें. तशें देखून ताजी कसं नाही तुम्ही आलोचना करता म्हणना. तुमकां कसं अवेलेबिलिटी आसा त्या गान तुम्ही चुडी पूज करात. अक्का म्हाका होस्ट जाल्यार देखून ग्रुपांत ऍड केला. तांतू भितर देवाकुडा वचून पूज करका म्हण पुरो आसा. तांबेंग पुरो फ्लॅट आसचे आमकां व्हड देवाकूड ना गांवची वरी. आमी अशीची टेबलारी जेवो अशी सान कपाटांत पुरो देव दवरून या करचे. ताका कसं करचें अक्का? तशें केल्यार हांव होस्ट करीत नवे. वय वय बा तुम्ही आरामेर होस्ट करीत. मेन आम तुमगेला एक तुळस आसका आणि चुडी विंडून एक चुडी रेडी करायची. हळदी कुंकुम कशी तुमगेला आसा. तुम्ही ऍक्च्युअली एक चुडी एक गावांत पुरता कोण आमी करचे क्रम आसा. नॉर्मली एक कलशांत उद्दा दोन तुळसी उद्दा घालचे, कलश पूज करचे, उद्दा घालचे, मागीर चुडी दवरचे, आरती करचे, प्रदक्षिण घालचे, मागीर उमरा पूज करचे, देवाकुडा वचची पुरे देवाकुडा वचून देवाक लक्ष्मीक पुरे चुडी दवरचे मालशीक, मागीर देवाकुडा आरती करचे, मालगड्या चुडी दिवन आशीर्वाद घेवचे. हे एक नॉर्मल क्रम पुरा जना ते चलचे गावांत. जाल्यार आमकां ते हांगा मालगड नाची आणि आमकां देवाकूड सेपरेट आसना. आमी एक जस्ट टेबला वयर एक फोट दवरून आमी देवाक दिवू लायताचे. तसले प्रक्रम आशिल्ले कडेन जस्ट तुम्ही चुडी पूज करायची आणि देवाला वचून चुडी दवरून एक आरती करायची. कोणाक तेवय अनुकूल जायना. आता एक व्हिडिओ काढू आणि कष्ट जाता देवाकुडा वचून तांणी तुळसी लगी एक सान देवाल फोट दवरून थंय चुडी दवरून आरती करयता. तुमगेले अनुकूल तशी खंयचेय कंपल्शन ना. तुम्ही पुरो जणांनी एक खुशीर पार्टिसिपेट करका तू आणि अटेंड जावका आणि होस्टय करका म्हणून हांव नेमून घेता. आमी पुरा फ्लॅट आसचे का आमगेला तुळसी कट्टनी ना उंबरू ना. सो तुळसी पूजेन तो त्या पुरा इम्पॉर्टंट नव्हे. तुळसीक म्हळ्यार कट्टे पूज करचे, उंबराक आरती दाखोवचे पुरा अशी पुरा आसा. सो कशी आमी होस्ट करत? तुम्ही होस्ट करयता. तुमगेला इवन सान एक तुळसी पॉट असल्यारय पुरो. सान एक पॉटांत एक तुळस असल्यारय पुरो. तेच तुळसी महाराणी. तुम्ही त्या प्रितीन भक्तीन पूजा करचेच चुडी पूजा. तशें देखून तुम्ही ताका पुरा कसं नाही इम्पॉर्टन्स दिवका म्हणना. उंबोर फ्लॅटांत उंबोर खंय आसा आमगे ती उंबोर ना. उंबरा पूजा आमी करनाची. जाल्यार आमी देवाकुडा वचून एक देवाल फोट्याक एक लक्ष्मीगी महालक्ष्मीगी आमगेले देवीक एक चुडी दवरून एक आरती करचे क्रम आसा. ते तुम्ही करयता. अंत भितर कथामृत म्हण पुरो बरोवन आसा का? कथामृत म्हळ्यार आमी काणी सांगू का की म्हळ्यार म्हाका काणी आनी तितलो गोतना तुळशी विशयू. आमी आमगेल्या अम्मान कशी रीत शिकयला त्याच फॉलो करून हांव तुळशी पूजा या चुडी पूज करता रायला इतले वर्ष.
आम्ही काणयांनी जेव्हा सांगू का की मला काणयांनी कसले येना का कसं करचे हांवें ना हे भागवत पुराण कोंकणी टीमान हे चुडी पुजद वरलेले मेन उद्देश तुळसी ಬಗ್ಗೆ आमकां महत्व कळच्याक आणि आम्ही तुळसीचे आराधन कशें करचें म्हणून आमकां कळच्याक आणि तुळसी काणी आमकां कळच्याक आमगेले सिनियर डिवोटी माताजी आसाची तांणी आमकां चुडी पुजत तरी एंडाक एक 10 मिनिट डेली प्रति शुक्रार आनी आयतार आमकां कथामृत सांगताची चुडी पुजे ಬಗ್ಗೆ महत्वा ಬಗ್ಗೆ तुळसी राणी ಬಗ್ಗೆ काणी सांगताची तेंचेर तकून घेवचें इंपॉर्टंट आमकां गोतू ना ती काणी आमकां अर्धार जनाक तुळसी देवी काणी गुतना आमकां ते एक लायक अवकाश तशें देखून तुम्ही कोणा इंटरेस्ट आसता तुमगे रिलेटिव्स फ्रेंड्स पुरे हे मेसेज तुम्ही पास करका एक स्पेशल विंगड नमने चुडी पुजा वर्च्युअली आता आमकां पॅन्डेमिकान बिलकुल मेळू जाता ना नाजाल्यार गांवांत कशें आमी आमाल घरा वचून आमाल उठ चुडी पुजेचे मांगेल उठ चुडी पुजेचे आक्का चुडी दिवचे वचचे हे पुरो क्रम आशिल्ले आता आमी कितले आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा पळय याची वर्च्युअली तांणी आमकां मेळटा ती आमी तांकां फॉलो येता एक मना खुशी दिसता खंडीत सगळे जण तुम्ही एन्जॉय करता ती एक देवाल कृपे तुम्ही पात्र जावक म्हणून हांव निमून घेता म्हळ्यार आतां लॉकडावना निमती आमी विंगड जनाक आपोवचे जायना न्हय बामणाक चुडी दिवेत आनी विंगड जनाक आमी चुडी आनी दिवचे जायना आनी आमगेले माय अम्माक आनी पुरो आमी ऍड करीत की कॉलान तू वय तुम्ही वर्च्युअली तांकां पुरो जनाक लिंक आसता ताजे थ्रू तुम्ही तांकां पुरो जना लिंक पेटोवन तांणी पार्टिसिपेट करता तशी करीत अटेंड करता तशी करीत आणि होस्ट ओके सांग सांगायत्री सांग नाही टाइम झोन आनी कशी एडजस्ट करचे म्हळ्यार आतां ती सिंगापुरा आसा तुमगेले इंडियाचे तेन्ना म्हणटात तांकां 12:30 12 घंटे नंतर चुडी पुजूनच हांव इंडोनेशिया आसा तशी ऑस्ट्रेलियाचे आसा तशी टाइम झोन आनी कसले टाइम घेवेत की तुम्ही सांगील टायमार आमी रेडी असू का एक्चुअली इंडिया आशिल्ल्यांक एक 10 घंटे म्हळ्यार एक नॉर्मल टाइम तांकां तांगेले एक वेळी काम जावन 10 घंटे चुडी पुजेचे एक नॉर्मल आसता तांगेले क्रम म्हळ्यार टाइम तेच करेक्ट सेट जाता इवन आमकां UAE आशिल्ल्यांक 8:30 तेन्ना आसता ते मागीर कन्विनियंट आसता आमकां तुमकां बरें कशें म्हळ्यार तुम्ही तुमगेले एरिया वायज तुम्ही 12 घंटे फुडें तुळसी उद्दा घालता ताका समजावन आमी टाइम एडजस्ट करताचे आता तुमकां 12 घंटे म्हळ्यार हांगाचे इंडिया टाइम 8 o'clock जाल्यार आमी 8 o'clock अरेंज करताचे चुडी पुजे 8 o'clock तुमगेले खातीर आमी अरेंज करता तुम्ही तुमगेले फ्रेंड्साक रिलेटिव्स पुरो इन्वाइट करायची आमी 8 o'clock अरेंज करता सेम कथामृत वृंदाष्टकम चांट करचे तुळसी कीर्तन पुरे सेम आसता तुम्ही तुमगेले टायमाक समजावन आमकां करूंक साध्य मस्त लायक असं इन्फॉर्मेशन हांव तशें जाल्यार भागवत पुराण कोंकणी टिमाक वचून होस्ट करूंक हांव प्लॅन करता वही हांवें मिगेल अम्मा लोटत मायक ऍड करया म्हण लेखतस पुरा जनान ओटू चुडी पुज्यो येत नवे 2 वर्साला जाल्या ओटू आशीर्वाद पुरा जनाला आशीर्वाद अशी मेळत न्हू आमकां वर्च्युअली जावो आतां तशी जे जाल्ला माय मावा लोटू मस्त होड्डा तांगेले हांगा तांगेले आशीर्वाद मेळटा वय वय आणि तुम्ही होस्ट एकली म्हूण तुम्ही लेखा म्हणना वर्च्युअली आमी पुरे तुमगे लोटो आसाच तुम्ही होस्ट आमी एकले न करचे आमी पुढे पुरे ग्रुपा करचे आशिल्ले हे पॅन्डेमिकान मी फ्रेंड्स आपोवचे ग्रुपा करचे तितले सेफ नाही तुम्ही इंडिव्हिज्युअली एकले केल्यार ते आमी पुरो आसा तुमगे लोटो आमी तुमगे तुळसी राणी पळयताची आमी डेली कथामृत आयकताचे आमी पुरे एन्जॉय करताचे तशें देखून जाल्ले तितले तुम्ही पुरे जन करका तुमगे फ्रेंड्साकय सांगायची तुमगे रिलेटिव्साकय सांगायची आणि पुरे जन होस्ट करका आणि देवाल कृपेक प्रार्थना जावका अटेंड कोणी करका तुम्ही सगळ्यांनी अटेंड करका एक्चुअली या पटे श्रावण महिन्यात तू 8 दिवस मेळटा आमकां चुडी पूज करच्याक 4 शुक्रार 4 आयतार सकाळी युजली अर्ध घंटे प्रोग्राम हे टोटल अर्ध घंट्याचे चुडी पूजा तुमकां कोण होस्ट करता तांकां स्पॉटलाइट करताचे तुम्ही कसं नाही करू ना तुम्ही भक्तीन तुम्ही पूज करची तितलेची वरलेल पुरे वरलेल माताची करताचे वृंदाष्टकम सांगचे कथामृत सांगचे पुरे वरलेल माताची करताचे तुम्ही जस्ट चुडी पूज करून तुमगेले पुरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स अपरा मेळ्याची तांगेले उलय म्हळ्यार लायक वर्च्युअली तुमकां तांकां पळोव येता तशी जाव माताजी धन्यवाद तुमकां इतले छंद करून एक्सप्लेन केला लक्का म्हाकाय खुशी जाली तुमकां पळोवन तुमगेलो आशीर्वाद आसो आमगेलो इरी जाय ताका आमी पुरा फ्रेंड्साकय सांगताची आमगेले रिलेटिव्साकय सांगताची पुरो जना होस्ट करू सांगताची तुम्ही इजी मेथड आमकां सांगून दिल्या धन्यवाद तुमकां धन्यवाद हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा थैंक यू सो मच माताजी सर तुम्ही आज या चुडी पूजा बगे पुरा जना काही इन्स्पायर करूचे मानकी टॉक दिले ना सर आजे स्पेशालिटी कसं म्हळ्यार तुम्ही पळोवंक भागवत पुराणांतू
अंतुल माताजी सर उतुल की एफर्ट घालतनी हे चूड़ी पूजा बगे विंगड जन गोतनतिला तांका सांगून बगे इतले एफर्ट घालता सही तवळी हे सक्सेसफुल जामचे केदान म्हळरी आम्ही पुरा जन आमकां गोतशी जन आता यंगर जनरेशन सागाचे बगे काही कोणाके करू वेळ ना नाल्या कोणाके ताका इंट्रस्ट ना तशें आशिल्ल्या जनांक तांकां अंत भितर हाडचे बगे जावन तुम्ही पुरा जन हे स्प्रेड करका तुमगेले फ्रेंड्स रिलेटिव्स तांकां पुरा स्प्रेड कर तशीची नवे नवे जनरेशन सागे आमगे कल्चर तांकां मना करूंक नाल्या तें सस्टेन करूंक जाता न्ही म्हणून हें करता तर तुमी हाजे पुरा लाभ काडका म्हणून विनंती करता. आतां आमगेलो टू एक स्पेशल गेस्ट आसा हर ग्रेस गौरी भट माताजी आणि हिस ग्रेस विप्रसुदामा प्रभुलाम्मा आणि श्री हनुमंत भट तांगेले धर्मपत्नी जावन आसा त्यांनी आज आमकां चुडी पुजे बगे दोन उतर सांगू जावन तांकां विनंती करता. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. वय माताजी वय तुमगे सकड उलयलेलें आयकून बारी खुशी जाली. प्रोग्राम चंदायर जातले देवाल्या मग सुरू कर. वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु. तशी जगद्गुरु आशिल्लो देवा पांय पडून आणि अज्ञान तिमिरांदश ज्ञानांजन चलाकय चक्षुर उन्मिलितम देवम तस्मै श्री गुरुवे नमः. तशींची श्री हरी गुरुले चरणाक वंदन कोरनो आयचे वंदन कोरनो आयचे भागवत पुराण समितीक म्हाका हे सेवा भाग्य दिलेले खातीर धन्यवाद अर्पण कोरनो. कडे विसरून गेल्या म्हणून कशी अर्पण कोरनो. आयची टॉपिक जावन आशिल्ले श्रावण मासाचे चुडीचे महत्वा विशय. चुडी विंडून पूज पूर्ण जावची ताय म्हाका गोत आशिल्ले आणि आयकलेले आणि मलगड्याल वट्ट केलेले पळयलेले संक्षिप्त जावन तुमकां सांगपाक प्रयत्न करतास. श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी GSB समाज सगळ्यांक वता तांणी केन्ना बायल मनशाक सांगता सुरवे सांगचे की आलयके भूषण तुळशी वृंदावन म्हणून. वृंदावन म्हळ्यार गोत आसा आमकां एक लेकार वृंदावन म्हळ्यार ते कृष्णाल पुराय लिहिली जालेले विषय आणि तुळशी माताक वृंदी म्हणून नांव आशिल्लें देखून ते वृंदावन म्हणून. आलयके घराक भूषण तुळशी नातल्यार त्या घरा चंद येना म्हणून तशी सांगचे आशिल्ले तांणी. आणि बायल मनशा खातीर तुळशी पूज करचीच एक तांगेली पूजा म्हणून. नीती सकाळ नांवन जातरी तुळशीक उद्दा घालून हे स्तोत्र म्हणटा. घरा तुळसी एक उद्दा घालून हळदी कुंकुम लावन तांगेले मांगल्या खातीर मागुका. आणि एक स्तोत्र यन्मूले सर्व तीर्थानी यन्मध्ये सर्व देवता यदग्रे सर्व वेदाश्च तुळसीम त्वाम नमाम्यहम म्हणटा. इथे म्हळ्यार हे तिनी विषय पुराय खातीर जाता देवा पांय पडल्या खातीर जाता. यन्मूले म्हळ्यार तुळशी मूळ आमचो सर्व तीर्थस्के सर्व तीर्थाचे आमी ते तुळशी उद्दा घालून माथ्यार घालून घेवपाक ते तुळशी मातयेन तशें उद्दा माथ्यार घालून घेतल्यार आमकां सर्व तीर्थ स्थान केल्या म्हणके जाता. आणि हे मध्ये सर्व देवता सर्व देवाल दर्शन आमकां सूक्ष्म रुपांनी पळयता ती आमगेल दोळे आमगेल दिव्य चिकसुना आमगेले जाल्यार देखून सर्व देवता आमकां पळयता ती. आणि येदग्रे सर्व वेदाश्च सकड वेद आसा तांगेले ते वेदाचे विशय असं म्हण तुळशीक पांय पडल्यार पुराय नमुन्याचे आमकां देवा सेव करची भाग्य मेळटा म्हणून तांणी केन्नाय सांगचे जाल्यार देखून हो नित्य कोरका जाल्यार विशय. आणि आता तुळशीचे चुडी विषय सांगता. सेकंड पॉइंट की चुडी म्हळ्यार चुडा म्हळ्यार एक संस्कृत शब्दाने येवचके. चुडा म्हळ्यार पुराय आमकां मेळचे आशिल्ले पुराय फूल ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನು अर्थात चुडी जावका जाल्यार पुरा सामग्री ಒಟ್ಟು करून बांदूचे चुडा चुडी म्हणतात ताका. चुडी केसांतूय म्हणटा ती चुडा म्हणून केसाकय म्हणटा ती चुडी बांदून आमी ಒಟ್ಟು करून वायान बांदूकात. ते भारती पै मायेन सांगिल्लें आसा माताजीन सांगिल्लें आसा वायान बांदले चांग. आता हांव कसलो विशय सांगता ते पुराय जनाक लागू जावका म्हणना
म्हाका गोत आशिल्ले कसं आयकलेले विशय हांव सांगचे आनी तीन आतां सांगिल्लें सर लास्टा सांगता हांव की चुडी म्हळ्यार ते देवा श्रावणांत पावस पुराय येवन पुराय ग्रीनरी जाता ती आनी मस्त नमुन्या फूल हर्ब्स पुराय चंद जावन उठोन येता ती नेल्यार भुंयचेरी ते पुराय आमकां नित्य आतां जी यूज नातील पुराय फुल्ल केन्ना आमी यूज करनात ते जाल्यार चुडी वेळा मात ते फूल वट्ट करता ती आतां नांव सुमार सांगिल्लें सर त्या फुलां नांव म्हळ्यार विंगड श्रावणांत त्या फुलां नांव कसं म्हळ्यार सुरवे जावन मुख्य जावन दिब्रांकोर म्हणटा ती दिरवांकोर करता दुर्वा म्हणटा ती ते दिब्रांकोर आनी रत्नगंधी करवीर आनी मिठाई फूल म्हणून मेळटा तशी शंखपुष्प कायळे दोळो माजरा नांकुट आनी आवळ मड्डी अनवाळी म्हणून मेळटा ताका पळयर ते बंद जाता अनवाळी ते सकट ओट्ट कोरून इत्यादी इत्यादी आनी ते मस्त सकट गांवांत घालता ती गांवां मेळटा ते सकट ओट्ट करून बांदितना भारी चंद दिसता चिवडी ती आमकां खुशी जाता आमी बांदिल्लेली पळोवन आनी तो प्रामुख्य जावन 5 दिब्रांकोर घालता 5 कसले घालचे म्हळ्यार चंद केलो जन मस्त घालता ती त्या म्हळ्यार ग्रीन मध्ये असून चंद दिसता म्हणून 5 घालची इत्या म्हळ्यार आम्ही आयकून आशिल्लो श्लोक हो अहल्या द्रौपदी तारा मंडोदरी सीता तारा मंडोदरी 5 जन बैल मनशाली धार्मिक जावन आशिल्ली बैल मनशाला आशीर्वाद आमकां मेळका म्हणतो तांगेल प्रतीक जावन तो 5 दिब्रांकोर घालचो तशींच हब्स हे सर्व पुरा व्रत औषधयुक्त जावन आसता दिब्रांकोर म्हळ्यार अशी की ते उदका घालून खतखत काडून पिल्ल्यार हाड्डां आशिल्ली थंय ताप वतके म्हण वरलेले पुराय हब्स चांग आरोग्या खातीरची हे तुळशी देवी दवरल्यार सगळ्यांक आरोग्य मेळटा म्हणून ते एक मागून दवरची ती रिवाज तशींच ही तुळशी पुजा आम्ही कसली पूजा करतना धार्मिक पूजा करतना ब्राह्मण बगलेन सुनूची बायल ब्राह्मणान सुनू करची जाल्यार ही तुळशी पूजा मात्र आमकां बैल मनशाक स्वतंत्र जावन करच्याक बैल मनशाक इंडिपेंडेंट जावका म्हणून भारी आशा आसता हे तुळशीन दिला आमकां स्वतंत्र जावन तशी अशी म्हणून घरकड आशिल्ले माई नणंद सून घरकड कोण आसा की पुराजण आनी कोणा रिलेटिव्स असल्यार पुराजण वट्टू जावन करयत मात्र बैल मनशा खातीर स्वतंत्र जावन करची देवाल प्रिती खातीर करची एक पूजा तांकां आमकां खुशी मेळटा खुशी म्हळ्यार देव खुशी ते एक कार्यक्रम श्रावणा करचो एक रिवाज अशींच आम्ही आनी तातूंत आम्ही आर्यव्रत दोकून येईल म्हणटा ती GSB सर ताचे खातीर ही चुडी पूजा करतना आम्ही सूर्याले उपासन केल्या म्हणटे जाता सूर्याला उपासन कसले करचे म्हळ्यार आरोग्या खातीर आरोग्य चांग असल्यार मात्र आमकां देवाली चिंतन मनन पठन करूं जाता सूर्य देव आरोग्य दितके तशींच आरोग्य चांग आसून प्रत्येक देवाला विशेष सेव करचे भाग्य तो अनुग्रह कर म्हणून सूर्याला उपासन करचे सर सूर्याला उपासन करचे म्हळ्यार चुडी पूजा करतना सांगता आसा चुडी पूजा करतना प्रथम जावन उडगास दवरून घेवका त्या म्हळ्यार आम्ही एक दवरल्यार वापस आनेक हाडूंक त्या रुमान ह्या रुमा वचना एक रूम आशिल्लें हाडना ते पुराय उडगास दवरता धूप दीप नैवेद्य आरती म्हळ्यार धूप दीप म्हळ्यार नैवेद्य करचे कसं पुराय वट्ट करून सुरवे दवरता तुळशी येद्राक दवरून हाण सुरवे तयार करता ते आनी हे सगळ्यांकूच आशिल्लेची 2 वार आसात तिनसा भारती माताजीन सांगिल्लें सर 2 वारांतू 2 दिवस शुक्रवार आनी आयतार आदित्यवार म्हळ्यार तांचो सूर्याला नांव येता ते 2 वारांत मात्र ही चुडी पूजा करची मात्र साऊथ केंद्राच्यान 2 दीस करचे केलो जन नॉर्थ केंद्राच्यान आनी 1 दीस करचे म्हणटात ती तांगील क्रम कशें की तशें करचे तशींच सकाळी ही चुडी पूजा करतना आमी माथ्यार न्हांवता आनी खरकट खावच्या ना पूजा जावचे फुडें आमी खरकट खावच्या ना माथ्यार न्हांवची त्या म्हळ्यार मस्त जाणा आतां हे आमी न्ही जावन लसूण पियाव खायना लसूण पियाव खाल्लेलें आसता म्हूण तांणी माथ्यार न्हांवन करता आनी पुराय जाणांनी माथ्यार न्हांवन केल्यार चांग विशय एक व्रत हे तुळशी पूजा म्हळ्यार काय अशी पूजा न्हय ती ते एक व्रतची देवी आराधन करचे
तशींची आम्ही सूर्यपूजकवरच्या पुढेची एक हुंबरा चौक घालून घेऊ का. हुंबरा चौक हुंबर पुसून की दोन की गावांत ओड ओड हुंबर असता ती ಕೆಲವು ಜನकडे सानं असता ती जाल्यार ती कुते हुंबरान तू पुसून एके धुवन आणि ते उदका वयरी सेडी सेडी म्हूण मेळटा गावांत सगळ्यांक गोतस. ते सेडीन 4 कूड काडू अस मध्येन तू स्वस्तिक घाल्यार चांग स्वस्तिक घालून आणि वरले ते 4 कुडान तू ते काम मोक्ष धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रतीक ते 4 कुड दल्लीकून ते 4 कुडान तू घालचिके. ते 4 कुडान तू अशी खाली सोडणे रंगोली एक कसनेची आमकां गोत आशिल्ली तांतू कोरयेत अशी लायन्स घालून रंगोली सी खाली सोड अशी तशी करता. आणि अर्थात अशी म्हणतात की हुंबरा चौक आम्ही केन्नाय घालता चुडी तुझे मात नाही कोणाला घरकडे हुंबरच की त्यामुळे केन्नाय पुणी एक दिवस देव आमगेल घरले येतलोच म्हणले कोण मनाले कोण तर देवा स्वागत करची खातीर तो हुंबरा चौक घालचे अशी नाही चंद्र दिशा नाही तो हुंबर केन्नाय माड्डोच्या नजी म्हणतात. दांटून वचेत उपाय ना नाल्यार माड्डोच्या नजी खंय देवस्थानान दवो घरकड दवो हुंबरा वयर पाय दवरून चेडवांक ते शिकोवका आमी. तशींची कडेरी तुळशी येद्राक सुरवेक पोळेरा चुडी कोण रेडी दवरतात आमी आणि उदका भरलेली तांबयो आणि नैवेद्या खातीर कसन खूश आशिल्ले कसनय कोरयेत तांगेले कसन 7 दीस कित्याक कोरयेत म्हळ्यार अर्थात पंचकदायी कसने फल कसने गोडशे करचिशिल्ले ते सगळे कसनय कोरून एक दवो कस नाल्ल गेले कसनय कोर तांणी घरकड पुट दवरून कसं कोरून येता की तेंच करचे. आणि एक मास सांगेत की ते एक कारकालचे मास्टरान तो म्हळे कसं धर्माविषयी शिकयताले ताण सांगील की तुळशीक रुलाव पायस म्हळ्यार भारी प्रीत रुलाव वाईट रुलाव गोतच ना सगळ्यांक त्याच्यान कोण थोडे तूप घालून भाजून तांत दूध घालून साखर घाले जाले जावं गजेले तांतू ड्राय फ्रुट्स कसने घाली गे तुम खुशी आशिल्ली तशी कशी साबुदाणा पायस नेम दूध पाक करतात तशीच जाल्यार तो 5 मिनिट भितर जाता तो ताका टायम देवा प्रीत म्हणून कोणा मालगड्यान सांगले ते करची चांग ना देवा निवेद करून आमी स्वीकार करू येते रुलाव पायस म्हळ्यार बारीक तशीची सांगी तुळशी येद्रा दवर न्हू सुरवेक आमी तुळशी काट्या गांवां आशिल्ली तुळशी काट्या वता ती आणि तुळशी येद्रा दिवनी दवर न्हू सुरवे बायन तुका उदक हाडून घेवन येतात आमी आणि ते तुळशी घालचे आणि सुतू काडचे कुंकुम हळदी लावन सकट बैल मनशान आणि ते तुळशी घालता तुळशी भितर एक 5 चुडी दवरता आणि ते तुळशीन तू घालून तरी सुतू काडू असं आणि नैवेद्य गो तशी आम्ही केलेलं कसं नैवेद्य की नाल खेळण्यास की तुळशी येद्रा दवरता आणि पुराजणान होतो गेलेले त्यांना कसं कोणा कसं स्तोत्र गोतस की तुळशीचे मस्त सकट असं भजन की त्या तुळशी येद्रा म्हणून आरती करची मालगाड्यान कोणा एकल्यान ते नैवेद्यानी करून आरती करचे क्रम असं कडे पुराजण सामूहिक जाऊन करताना सगळ्यांनी येऊन आरती कोर येत नैवेद्य हांडवर येत कसं नाही कितकी कडेन समाजाची वट्ट जाऊन करता असतात आणि हे पुराय जात तरी आम्ही तुळशीक सुतू काढणं आणि बायंतल्या वचूका बायंक एक चुडी दवरका इत्या म्हळ्यार बायन तू गंगे होळका म्हणून ते गंग जावका ती आमगेली घरकडची म्हणून बायन तू त्या उदका आवाहन करून बायंक एक चुडी कुंकुम दवरून बायंची कट्यार एक फूल हळदी दवरून चुडी दवरता आणि घरकडे सगळ्या घरकडनं नारळाचे रूख असतात ते कल्पवृक्ष म्हणतात ते कल्पवृक्षाकय मागून घेवका केन्नाय तू आमकां नाल्ल दिव का म्हणून त्या नारळा माड्ड्यार कापून तू एक चुडी दवरची क्रम तशीची हे इतली जातरी देवा कुडा वचून आमगेली कुलदेवी सगळ्यांक देवी जावन आसता नेनातल्यार देवाक पटार कोणाल खंयची देवेस की राधा राणी लक्ष्मी सरस्वती कोणाल पटार खंयची देवाल कुडांतस की तांकां पुराय कुंकुम लावन चुडी दवरल्यार भारी चांग तशींची गांवांत तू बायंक मड्ड्याक मालगड्याल उडगास कोर न्हू
मलगड्यार उडगास कोरना तामिलांत कोण कुटुंबांतू अय्यपणाचे असतात तांगेल उडगास कोरनु एक तुळशी माडार उडोच क्रम असता तांगेल खातीर आणि तांगेल आशीर्वाद घेवचे आमी तशींची त्या दत्तरी थोडी अक्षत घेवन ताजेरी उदक घालून सूर्य देवा नमस्कार करून अशी वैरी पापोडची सूर्य देवाले आणि मागून घेवचे की आमकां आरोग्य दिवका म्हणून म्हणजे तावळ सांगिल्लें सूर्य देवा मागल्यार आरोग्य मेळटले देवाले चर्तेंची चिंतन मनन करूचे आमकां जाता हे इतली सकड सांगिल हांवें गांवांत तूं करूं साध्य आसा आणि रीती रिवाजो सांग म्हणलेले सांगला आणि अत्तीन म्हणलेलें आसा भायली गांवां आशिल्ल्यान कसन कोरता म्हणून त्यांनी बदच कसं नाही कोरता म्हणना त्यांनी भक्तीन देवाले श्रद्धेन भक्ती म्हळ्यार देवा प्रितीन तांगेले कसं नसकी ते दवरन कायीनातले दुर्भाग करूनातले रिवडणे हातान 5 धरला म्हणून 5 दुर्भाग करू मानसिक जावन धरचे असं म्हणले कोण आणि ते देवा भक्तीन श्रद्धापूर्वक तुळशी देवी स्मरण देवा स्मरण करून अर्पण करची तिका आणि कसं रे घरकड करचे कसे असले देवा निवेद करचे हे इतले केल्यार मस्तची देव तुळशी देवी की देवा खुशी जाता तांणी तांतू कांय संशय ना म्हणले कसं जावचे आशिल की ते खंडीत कोरका करची जावचे आशिल्ले सोण अशी भक्तीन श्रद्धेन स्तोत्र कीर्तन आरती केल्यार देव तुळशी देवी स्वीकार करून खंडीत रक्षण करतली म्हणून मुगेल मनांत दिसता आणि करतली ती देवाक प्रीती मुख्य आणि कसं मुख्य ना आमकां कसं तागेली प्रीती येवची खातीर ताणी इतली सकड करची आमी देवा वयर प्रीती येवची खातीर देवा कसं आमी दवरलेले नैवेद्य जावका म्हणून ना ताणी खाली दिवी दृष्टी सोडची मात्र खावची आमीची जायच कितें ना हे निर्मल मनाने केल्यार देवाक खुशी जाता आणि म्हाका 10 मिनिट टाइम दिलेले चड गुण असल्यार माफी कोरता आणि हे देवा स्मरण करून या विषयी सांगिल्लें आसा कसली चूक असल्या क्षमापण करून आणि चांग आशिल्ले विषय तुमकां मनन जालेले विषय श्री हरी गुरुले चरणा अर्पण करून एक तुळशी स्तोत्र म्हणून हांगाची राबयता पद्मनाभ प्रिय देव पद्मसंभव पूजिते पद्मपत्र विशालाक्षी वरदाभव मे सदा म्हणून तुळशी स्तोत्र मस्त समाके प्रतीच म्हणून हांव नित्य तशी म्हणूस म्हणजे कधी हे तुमकां सांगून हांगाची राबयता हरी गुरु चरणा अर्पण करून कृष्णार्पण हरे कृष्णा माताजी धन्यवाद तुमकां तुम्ही भारी लायक करून आयचे तुळशी पुजा सिग्निफिकन्स आमकां पुरा जाणांक सांगून दिलें मस्त मस्त इन्फॉर्मेटिव्ह आसा म्हळ्यार मस्त आमकां कळना तीन मस्त करून तुमी आज सांगून दिलें पुरा जाणां खातीर थँक्यू सो मच माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्ण आता आमी एक सनक कीर्तन करता तेंच्यांच्या तरी एक यंग चेल्ला आमकां नरसिंह प्रणाम सांगता तवळी आमी पुरा जाण ताका वेट कोरपाची तो प्रथम जाण आमी मागीर सनक कीर्तन करूं प्रयत्न करता कीर्तन म्हळ्यार आमी तें कीर्तन करचें कीर्तन म्हळ्यार देवाला कीर्ती गुणगान करचें थोडी तें सुरू करचे फुडें एक श्रीमद भागवत मानून एक 2 श्लोक सांगत हांव हे तुमी खंय ते आयकिना नासल्यार हँड रेज करून चॅट बॉक्सान घाल्यात खंय ते आयकिलें म्हणून ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतो अन्वयातितरतश्चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सुरयः तेजो वारिमृधां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषात् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि परी गौरनाथ राजप्रभून सांगिन आसा हें कोण आयकनी पळय तुमी पुरा जाणा यूट्यूबारची न्हू हाजे व्हिडिओ पळयाची भारी लायक कर न्हू गौरनाथ राजप्रभून हाजें एक्सप्लेनेशन दिल्लें आसा
तर तुम्ही मिस करू नाकाची युट्यूबार जे अर्थ कशें सांगिल्लें म्हणून तुम्ही पळयाचे परचें लास्ट क्लासाचें श्लोक तो ह्यो श्रीमद भागवतम फर्स्ट कॅन्टो फर्स्ट श्लोका हे श्लोकान तुका भागवतम सूर जानू 18,000 श्लोक आसा भागवतम श्रीमद भागवतम आनी आतां फर्स्ट श्लोक पळयलो आनी लास्ट श्लोकान पळोवया तो फुल भागवतम सांगिल्लें तितलें जाता तवळी लास्ट श्लोक अशी आसता नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् या नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं देवान नाम स्मरण करते सर्व पाप प्रणाशन जाता नाश जाता प्रणामो दुःख शमनः तशीशीन पूरा दुःख शमन करते तम नमामि हरिं परम तोची हरिग नमन करता श्रीमद भागवतम 18,000 श्लोकात तंतु लास्ट श्लोक सांगत असं तो आम्ही आता श्रीमद भागवतम फुल 2 श्लोकान कवर केला म्हणून जालें आनी मेंका सन कीर्तन करूया आमी त्या श्लोक सांगीन म्हळ्यार नामस्मरणेचे इम्पॉर्टन्स आमच्या श्लोकात तुगून मनान जाता तो देवा नाम आमी मनान काडपाक येता नाय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हणून मनान काडका देवान नाम कीर्तन म्हळ्यार इट इज नॉट एन आर्ट इट इज द हार्ट म्हळ्यार आता आमी म्हणत आसतना आमगेर शब्द तुतले कांय लायक ना हांव कीर्तन येनाय म्हाका कीर्तन करूं येना इंच बट आमी गेले मनान हांव देव आपयता तशीच आतां हें आपोवचे प्रयत्न करता एसीच आमी एक्केकले हांगा ओट्ट जालीन एक्केकन जेनाय दोळ धंपून देवाक उडगास करून रिपीट करूं ट्राय करता तशी म्हण आसलें तर कीर्तन ताका साक्षात्कार जाता तो आमी मेगेल प्रयत्न करता ये स्लो कीर्तन तर मेडिटेटिव टाइप ऑफ कीर्तन तर कसने चुकी आसल्यार तुमी शाम करता एक रिक्वेस्ट कसन म्हळ्यार पुरा जाणांनी दोळ दांपून मायक म्यूट करून तरी रिपीट केला लायक आशिल्लें
Hare Krishna
संकीर्तन की जय. हरे कृष्ण महामंत्र की जय. हरे कृष्ण. आता मी हृदय कामत अपयताची नरसिंह प्रणाम सांगून आईचे कार्यक्रम समाप्त करूचे बघे का. हरे कृष्ण. ओवर टू यू हृदय कामत. हरे कृष्ण. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकाशिपूर्वक्षः शीलाटङ्कानखालाये इतो नरसिंह परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखा अद्भुतशृङ्गा दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गां केशवधृता नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमलवरे नखा अद्भुत शृंगा दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरहरि 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 जय नरहरि. श्री श्री भक्ति विघ्न विनाशिन नरसिंह भगवान की जय. श्री श्री प्रहलाद शिरोमणि भक्त प्रहलाद महाराज की जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भक्त हृदय कामत की जय. हरे कृष्ण. आता पुरादिनो चुनकाची एक ये लग्न सा मत ओवर टू यू गायत्री माताजी. कोण माया माताजी. सॉरी माया माताजी आणि विद्या माताजी. हरे कृष्ण. आता श्रावण महिन्यात सगळ्यांक ಗೊತ್ತು सर भागवत पुराण कोंकणी ग्रुपानं श्रावणोत्सव म्हणून दवरलेलं असं सगळ्यांक ಗೊತ್ತು ಅಷ್ಟೇ पुरो. तांतू विविध कार्यक्रम त्यांनी आयोजन केला. तांतू गीता पठन चूडी पूजन आणि भगवद्गीता ऍज इट इज 20 days सत्संग आणि बलराम जयंती जन्माष्टमी नंदोत्सव असे मस्त पुरा उत्सव दवरला. आमकां पुरा अशी आता संभ्रम श्रावणात. तांतू एक भगवद्गीते रेसिटेशन दवरलेले अस. भगवद्गीता म्हळ्यार सर्वोपनिषदो गावो दोग्धोपालनंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम वहत्. भगवद्गीता म्हळ्यार उपनिषदाचे सार म्हणटाची. ते उपनिषद ते भगवद्गीता म्हळ्यार एक गायेची म्हण येत. ताचे सार म्हळ्यार ते दूध ते गोपाल कृष्णूची काडतके. दुधा वैरी हक्कू केन्ना कोण म्हळ्यार सुरवे वस्त्र असता. अर्जुनूची वस्त्रुके सुरवे दूध ताका दिता कृष्ण. ताजे नंतर आम्ही पुरा दूध पिवचे. आमगेले तसल भक्त तशी आमगेले सल भक्तान ते भगवद्गीता म्हळ्यार अमृत क्षीरपान कोरका म्हणून ह्या श्लोकांतू म्हणला. एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम म्हणा भगवद्गीतेक.
तसं ती भगवद्गीता पठण करच्याक रिसाइट करच्याक आमके एक सुसंधी मेळ्ळा हाजी सगळ्यांनी लाभ घेवका म्हणल्यार एक उद्देश सगळे बांधव अंतु हा भाग घेता नवे सुमार जण नाव दिला जाल्यार आनीक थोडे स्लॉट्स आसती सगळ्यांनी नाव दिवका विद्या माताजी तुमगेले तोंड पडल्यार कसं की निमगोचे आस म्हण दिसता म्हाका सांगा कसं निमगोचे हरे आसा कृष्ण माय माताजी ऍक्च्युली हरे कृष्ण. क्लियर जावन सांगताच केन्ना केन्ना मी हें पठण करताची म्हणून हा बाई सांगता सुरवेक हांव सांगता कसं म्हळ्यार तीन सुरवे हे सांगता सेशन्स तांतू आमी सगळेची भगवद्गीता एक दिवस म्हणटा ती तसं 3 सेशन्स दवरला आणि ते फर्स्ट सेशन 8 ऑगस्ट आषाढ महिन्याचे अमास संडे येता नेक्स्ट संडे येता तांतू ऍक्च्युली ते पुरा स्लॉट्स फुल जाला तांतू सगळेची भगवद्गीता एका अध्याय तो कोण 18 अध्याय ते पठण करतात मागीर येता श्रावण शुक्ल एकादशी एक लायक एक अवसर त्या एकादशीक पठण करूक दवरला सो तांतू सगळ्यांनी भाग सुमार जण नाव दिला तांते 3 स्लॉट्स आसाची कोणाक नाव दिवचे असल्यार तांणी दिव येता अनेक 3 स्लॉट म्हळ्यार श्रावण महिन्याचे कृष्ण पक्ष एकादशी प्रत्येक महिन्यात 2 एकादशी येता तो दोन्हीच एकादशीक 3 सप्टेंबर येता तांतू सुमार स्लॉट्स स्टार्ट केला इतलेची सो कोणा इंटरेस्ट आसा तांणी नाव दिवका नवे जनान नवे कोण अंतू आसती नाव दिनतिलन येदोळ म्हणतिलन कोण का म्हणाल आमके एक उद्देश जाल्यार ते जनान तांतू पार्टिसिपेट करता हे 3 जाले मागीर एक भगवद्गीता एज इट इज सत्संग त्या 20 डेज सत्संग आसा त्या सत्संग स्टार्ट जावचे पयस फुडें ते सेशन स्टार्ट जावचे पयस फुडें एक अध्याय एवरी डे ते सेशन आशिल्ले दिवस चॅन्ट करताची रिसाइट करताची त्या दिवस कोणा नाव आसा तांणी चॅन्ट करता त्या वेळी स्लॉट्स पुरा फुल जाला म्हण दिसता गायत्री माताजी फुल जाला न्हू त्या पुरे वय माताजी हा त्या तशी आमगेले 4 मोठशे भगवद्गीतेचे रिसिटेशन 3 दिवस फुल मागीर 20 डेज एवरी डे 1 चॅप्टर सो अर्थ जाल म्हण लागता कळ्ळी म्हण लागता विद्या माताजी हा माय माताजी म्हाका अनेक डाऊट आमी आतां भगवद्गीता स्टार्ट करताना कसन म्हणका आणि एंड म्हणताना कसन म्हणका म्हणटा एक सांगून दिताच पान हा त्या कोण सुरवे आता मस्त जन एक अध्याय 2 जणांक त्या जणांक वांटून दिला तांतू सुरवे कोण एक अध्याय सुरू करता तांतू अथ भगवद्गीता प्रथमोध्याय कोणचे अध्याय तो म्हणता त्या अध्याय सांगून त्या अध्यायाचे नाव अर्जुन विषाद योग त्या कसं त्या म्हणून सांगू येतात मागीर ते मध्ये तुकोन कोण कंटिन्यू करता तांणी सीधा कंटिन्यू करीत मध्ये कसे सुरवेत कसले सांगता म्हणना त्या खंयचे श्लोक एंड जाता ते तुकोन नेक्स्ट श्लोक तांणी सुरू करीत एंड करताना कोण त्या भगवद्गीता अध्याय एंड करता तांणी ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम खंयचे अध्याय म्हणटा ती ते सुरवे अध्याय जाल्यार प्रथमोध्याय अशें म्हणून कैद करता कृष्णार्पणमस्तु प्रति अध्याय जातरी म्हण येता म्हणल्यार सांग वय लायक कृष्णाक लास्ट पुराजन सांगताना अर्पण केला लायक नवे माया माताजी तो म्हणे लास्ट अध्याय एंड करताना ते सांगून लास्ट कृष्णार्पणम असतो म्हण सांगचे ओके ना लायक वय वय ओके थँक्यू माया माताजी पुरा डाऊट क्लियर थँक्यू सो मच हरे कृष्णा हरे कृष्ण ओवर टू हरे कृष्णा थँक्यू पुरा माताजी सांगा आदि थोड़ा पूरा दिन कई धन्यवाद संगता एस्पेशली गौरी भट्ट माताजी का आणि बाकी पूरा माताजी साना पूरा मस्त एफर्ट गानु आमगेल बगे कई पूरा प्रोग्राम्स करता सची तुम्ही पूरा जे भाग घेयाची तुमगेला फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स तंका घेयाचे भाग घेमच्या तंक प्रेरित कराची आणि नेक्स्ट कोणा म्हणल्यार किरण कृष्ण प्रभू का तनी भारी लायकून हार्ट मेल्टिंग कीर्तन संगून आज हें केलें प्रभू के धन्यवाद संगता पूरा जनाकांनी नेक्स्ट क्लास आग मेळया सांगून आयचे एकादशी प्रोग्राम मेळया सांगून आयचे क्लासांग समाप्त करूया
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।